हांव एंथनी डिसोजा फ्रॉम आसोलना आंबेली. हांव सगळ्यां कडेन एक फावटी एक हात जोडून मागतलो आसलो, जाता तितले म्हाजे चॅनल तुमी प्लीज सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात. हे चॅनल हांवें पयशां पासून रजिस्टर पासून करूंक ना. कोणाक दुबाव आसचो न्हय की हे स्वार्थीपणाक लागून करतात म्हणून. हांव म्हाका जाता तितली नॉलेज करंट अफेअराचेर हांव गोंयांत तशी गोंयच्या भायर शिपडावंक सोदतां. कारण नॉलेज आसल्यार आमकां दुसरी पावलां गोंयच्या पासून मारूंक बऱ्याक पडटली. प्रमोद सावंत बाब आता हे दिसांनी आता की कल्चर पुर्तुगेज कॉलोन पुर्तुगेज कल्चर करिता. 6 म्हयन्यान येता तो. एक 6 म्हयन्यान तो शिवाजी महाराजा खबर करतलो, दुसऱ्या 6 म्हयन्यान मागीर तो टेम्पलां खबर करतलो, तिसऱ्या मागीर आमकां मिशनरीजा खबर करतलो, मागीर धर्मांतरांना करतलो. आनी अशें करून तो एक 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 घेवन येता. कित्याक पूण हें उलयच पडलें कित्याक लोकांक कळोन जाय हो कितकोन दिशाभूल करता आमकां. एक काणी आहलोली, कोण म्हाका सांगलोली, 2 जाण भुरगीं जर तो रोटाय जाय तूं, एक बावल्या रोठवे आनी दुसरो चेडा आहा तो सायकलीर रोटा. आनी तो बापूय ताका ती सायकलूय दिवपाक शकना आनी त्या बावल्या हाडूंक शकना. कित्याक तो बापूय असो हेडो मो थंय गांवार. ही असली गोत आमगे प्रमोद बाबागे जाल्या. तो हो बापूय ज्या बापायक आपल्या गेल्या चेडवाक एक बावले आनी चेड्याक सायकल घेवपाक दिवपाक जायना, तो कितें करता, तेंगे हेडेकुनाक म्हणटा आनी तांकां दोगांयकूय उबाता आनी ताका कबडाचेर दवरता वयर. आतां कबडाचेर दवरल म्हणटा ती भुरकी जाली, ती म्हण आतां ती इसरोली सायकल आनी बावले. आतां तेगे द बिगस्ट एंड द मोस्ट अर्जंट रिक्वायरमेंट कितें, तांकां त्या कबडा वयलो देंवयलो जाय. आनी ती भुरगीं बापाय सांगता, बापाय म्हाका देंवय रे, डॅडी म्हाका देंवय म्हाका देंवय. सो हितून आतां डॅडी कितें जालो, हॅप्पी जालो आनी तो तांकां कडल्यान देंवयता आनी तो गेलो आमको तेगे वायसीस करपाक. ही असली गोत आमगेले स्टेटीन चलता. हे आमगे स्टेट ऑफ गोवान कितले मुद्दे आहाय जायते. पूण ह्या मुद्देवाल्यांचे मुद्दे, हॉटेलवाल्यांचे मुद्दे, CRZ मुद्दे, म्हादेय मुद्दे, डबल ट्रॅका मुद्दे आनी ते सांगोन आनी खावपा जायनाय. एज्युकेशना मुद्दे, हेल्था मुद्दे, लायटी चलनाय आज देखून. हे डबल इंजिन सरकाराचे लायट सार चलले आज देखून. दिसा 8 कुसा तरी पीक जाताय. आनी हे मुद्दे भडकावपाक तो एक एक बॉम्ब घाता. पयलो मुद्दो एकूच दाखयता, एज्युकेशन फिल्डाचो हेजे खर्तुमा. हो एड्युकेशनाचे आमच्या भुरग्यांचेर ध्यान दवरपा जायना हेज्यांनी. लेटस्ट रिपोर्ट म्हणजे आमगेल्या भुरग्यांक, स्कुला भुरग्यांक, किड्स मोर देन 55% भुरगे आमगेले हेल्थ चेकअप जायना सारखे. दिस इज एज ऑफ टुडेज रिपोर्ट. हे जाले स्टेट लेवलाचेर. आनी हे डबल इंजिन सरकार नॅशनल लेवलाचेर तो हेंगेल्यो गत्यो. आनी हुंयचे वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्टेट ऑफ प्रमोद बाब सावंत गुजरात. ह्या गुजरातांत हो म्हणटा हिंदूगे सेवियर जाल्ल्या भाशेन दाखयता. थिंगा हे हिंदू लोक गुजरातांत तांचे कडेन जेवण ना. जेवण हे जेवणा पासून ती बाळे लिपोन खंय दिल्ली वयताय, कोण श्रीलंके वयताय आनी किडनी विकताय जेवणा पासून. हे हिंदुत्व हेंगेलें. हे कोणा हिंदू आनी क्रिस्तांव म्हूण बरें पडना हेंगेलें. हेंगे फकत डिवायड अँड रूल पॉलिसी आहा. हो फकत कल्चर करून उलयता. पुर्तुगेज अरे पुर्तुगेज गेले 60 वर्सांनी. हेचोय 100 दीस पयले तुगे ओन जातीचे कास्टाचे रिलिजनाचे तुगेले तेंक जेवण मेळना. ती कितें कर रे, फालतू क्रोट आनी पयशे मोटा. आनी यू आर शोईंग दॅट यू आर द सेवियर्स ऑफ हिंदूज. हू आर रे ते हिंदूज? सो ते हिंदूज लुक एट दीस रिपोर्ट्स. स्टेट गव्हर्मेंटीचे एज्युकेशनाक चोय त्यो शाळा काबार जाल्या मरे तिका. आनी आतां रिनोवेशन कोत पडाय तुमी. ही भुरगीं चोय more than 55% almost children don't even get the basic medicals. फकत देवळां, टेम्पलां, बस हिंदुत्व, पुर्तुगेज कल्चर, मिशनरीज, हिंदू, क्रिस्तांव. अरे हांव क्रिस्तांव जावपाक यू ऑल आर रेस्पॉन्सिबल. You people are responsible for me becoming a Christian today.
तुम्ही आमकां आमगे पुर्वज आसतना आमगे DNA इंडियन ब्लड आहा चेंज. तुम्ही आम्ही इंडियन आसतना आम्ही हिंदू आसतना खंयचे जाती आसो आमी तेदोना तुम्ही आमकां कार्पेटा पोंदा घालून काबार कोताले. तुम्ही काबार कोताले. आमचे एक बांयच उदक पिवपा दिनासले. तुम्ही बांयको उबो रावपा दिनासले. तुम्ही आमचे एक देवळां वचोन दिनासले आमगे पुर्वजांक. तुम्ही आमच्यान तुजे बरोबर रस्त्यार चलो जायना आसलेले खंय परिस्थिती कोण दवरलो तुम्ही आमकां. ही सती बिती मुट्टी कोण काड रे तिका. आमचे ते स्वामी विवेकानंद आहा राजाराम मोहन रॉय आहा हा हेमी जायती चेंजीस हाडले मरे सोशल लायफांत. ते काम करताले ते हिंदू मुस्लीम कोणा हाडले तेका लागून ही सती बिती मुट्टी काबार जाली. मागीर तुमकां जाय आसलेले गरिबांक सगळे कार्पेट बॉम्बिंग करपाक. बट वेन मिशनरीज केम they showed a better life to us which all never showed. And तुमकां नाका कोणे बरें लायफ चलयलें. तुमकां जाय सगळे 70% of the people of India should remain poor. तुगे फकत दोग तीग जा मित्र आय मरे. They are Hindus. They are India's richest people in the world today. They are richest in the world. And inga the same Hindus, they are dying of hunger. They are selling their kidneys. आणि इतू जाता हिंगा आमगे गोंय भुरग्यांक मेडिकल मेळना बेसिक स्टुडंट्स आमगेल्या. आनी तुका पळा हिंदू मुस्लीम देवूळ मस्जिद तुका पळा कल्चर पुर्तुगेज मिशनरीज धर्मांतरण. आनी धर्मांतरण तुका लागून जालां. इनफॅक्ट वी शूड फायल क्रिमिनल कंप्लेन ऑन यू कित्याक आज तुका लागून हें धर्मांतरण जावपा पावलां. तुम बरें जालो जाल्यार आमी धर्म चेंज करून हाडले. When we found the people who were serving us, they were a better person. They had a better life. They were giving us a better life. They made us to stand on our own. We thought that we should embrace Christianity, and I am happy with it today. धर्मांतरण तुका एक तरी मेटर आहा रे ऑल गोवा. पयर फाटी आनी कोण शिवल त्या हाटीन कोणा आख्खी मिशनरी लायलोली गोंयची तरी आतां तुका तें कन्विक्शन जावना. कोर्टान तेका बरी केलो. गोंयांत 61 years plus जाल मरे. दाखय रे एक केस दाखय there has been a forced conversion. Conversion म्हणा धर्मांतर conversion करपा it is a right given in the constitution. I can propagate and follow with the conversion. If one Hindu looks at me and if I am living a very good life and if you want to become Christian, that's his freedom. If I find a Hindu is living a good life and if I want to become a Hindu, that's my issue. That's my freedom. And that freedom has been given by the constitution to me. So what's the problem? But एस जाय जाल्यार ना जाल्यार पुर्तुगाला वचत तूं ताका इनवायट कोताय बरे. पुर्तुगाला फंक्शन निघूंक नाका हिंगा. पुर्तुगाल म्हणटा आनी हिंगा आमकां चाळून घेताय. तेंच बरी वयताय डिप्लोमेसी कोताय. वयल्यान रेकॉर्ड नाही म्हणटा तूं. देवळान तुका रेकॉर्ड नाही. कितू देवळ पळयली खंयच देवळ पळयली रेकॉर्ड नाही. आनी तुका धवलेकारा धाडपा आलो तूं पुर्तुगालाक. इन माय प्रिवियस पोस्ट आय ऑलरेडी मेन्शन दीस. तुका त्या गेटीचे वॉचमॅन देखून भितर घेवपा नाही. वॉचमॅन तुका लेटर हेड देखून मेळपा नाही तिंगाच्यो दिवपा नाही ते. बिकॉज दे नो यू पीपल. तुम वेनमस तुमी सारखे. बंद कर गोंयचे नदर भायर. गोंय सगळे त्रास जाताय ते चोय. अरे आज तू हिंदू म्हणटा टेम्पल म्हणटा. टेम्पलान तुका जेवपाक जेवण मेळटा रे. इगर्ज बांदून जेवण मेळटा. मस्जिद बांदून जेवण मेळटा. त्या जेवणा बिवणाक बंदोबस्त कर. वर्क ऑन द्या हेल्थ अँड एज्युकेशन मॅन. दे विल नेवर कम टू यू. पूण तुमक ते नाका. तुमक जाय तुजे बरें हें तें पायजण हालयलोली. तुमक जाय तें हें तुजे बरें नाचलोलें देखून तुमक त्या गरीब साडीन दवरताय. For thousands of years, even under Mughals, India did not become Muslim. Under Britishers, India did not become Christians. And under Indian government, where everybody is a Hindu, right from the judges to the Prime Minister to the President, and now you think that India is going to be converted? बेश्तो एक पॉइंट घेता न्ही हिंगा फेस्तां लावपा येयला. आनी ते गोंयकार कोण पयश नाय. तुगे बली पडपा नाय. देखून तुका ते जायो आतां फोदोड गायलोलो. देखून वयत थिंगा शिवाजी महाराजागे स्टॅच्यू तूं अनवेल कोता. ते शिवाजी महाराजा मोगान म्हूण कोना तूं. ते गोंयकारां मोगान म्हूण कोना तूं. यू आर जस्ट ट्रायंग टू अट्रॅक्ट द पीपल फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ गोवा, कर्नाटका आनी महाराष्ट्राचे. कित्याक तुका गरज पडटा दोळा हिंगा धरी तर केन्नाय तुफान जालें गोंयचें. त्या दोळा तूं गोंयकार हिंदू तूं कोण सपोर्ट करपा नाय.
वी ऑल लिव्हिंग एज वन. तुका जाय मागीर आउटसायडरां हाडले हिंगा, हेंक सगळें बॉर्डर मनशां हाडपाचें आनी मागीर थंगा वचात करपाचें. तूं बरो जाणा गोंयकार तुका हेल्प करपा नाय म्हूण. पळय चयलो मरे तुगेले शिगम्याकू, होली टायमार चयल मरे तुगेले. आख्खी महाराष्ट्रासान आखो गांव हाडलो फुगडे घालपा, नाच घालपा थिंगा. तू शिवाजी महाराजाचे स्टॅच्यू आनी केले कांय प्रॉब्लेम ना. झाकशीकर बाबाचे केदो चिंता रे तूं? वेन वॉज द लास्ट टाइम यू थॉट अबाउट झाकशीकर बाबा? आज झाकशीकर बाबा लागून आज तू सीएम जालो मरे. हे गोवा स्टेट उल मरे आजी. तेगे स्टॅच्यू खरें म्हणल्यार एज अ ऑपोजिशन लिडर असेंब्ली आसपा जाय आसलो. स्वताय तूं मुखार कोणूय तो एक कोणूय तुम्ही थिंग दाखोतले शिवाजी महाराजाचो. गोयन्स वे नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस. Neither the Hindus nor the Muslims nor the Christians. थिंगा आख्खे एक पडो आहा थिंगा फ्लोरियन वाजालो. फ्लोरियन वाजाचे स्टॅच्यू आहा थिंगा. तो अजून नोटिफाय जायना आसता थिंगा. तो ही वॉज अ मार्टर फॉर द कोंकणी. कितक्या वाटायच पासो तूं? आज आख्ख्या ऑल इंडिया लेवलाची चोय गोवा इज हॅव्हिंग द हायेस्ट पर कॅपिटल इन्कम. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू. तुका लागून जाल्लें हें. तेंची लेगसी दवरलेली गोंयांत. तर इमिग्रेशन जाता ते हुंयसान जाता. टू गेट द रिच अँड बोल्ड अँड द ब्युटिफूल बीजेपीन तू लिंच बाय हूक ऑर बाय क्रूक. तांकां गोंयच जमीन जायो. गोंय पुर्तुगेजांनी हे पुर्तुगेजान कोण दवरले तेच बरोबर आमी गोंयकार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकसान आमी हें गोंय सांबाळवलें.